कोस्टल एरियात सगळ्यांकडे टॅक्सी हा हे तर सगळे जॉईंट झाले कितें घेऊन वयतले 300 रुपया घेऊन वयतले अंजुना तो भागाचो 24 वरां 300 रुपया घेऊन वयतले सर हा म्हाका सांग हेचेर आमकां आन्सर जाय सर. आनी एक क्वेश्चन म्हाजो तुमी 8 जाण सगळे जाण तांकां सपोर्ट करून गेले हे जालें गोड जालें भक्कम जालें. आयज तुमी फुडें लीड घेया आनी तुमी कितें करना तुमी लीड घेया तुमी लीड घेया ते 12 मिनिस्टर हे घेतात कितें घेतात न्हू कॅबिनेट डिसिजन घेतात आनी हे जाले ते जाले ते जाले. तुम्ही आता तुम्ही सपोर्टर आहात तुम्ही लीड घ्या सगळी घ्या आणि तुम्ही कितें करा बरोबर आम्ही तुमच्या वांगडा टॅक्निकल वांगडा रावतात. तुम्ही तर घेयच्यात न्हू लीड आणि आमच्या वांगडा रावतात बरोबर आम्ही तुमच्या वांगडा आहा हे आम्ही तुमकां सांगून दिता. कित्याक आमी अर्दे मेळटले आसा कित्याक आमकां गोंयचे 04, 05, 06, 07, 08, 09 आयक सर 09 सगळे फाटी घेवन वयता सगळे भाडी घेवन अर्दे मेळलेले आनी हे गेले एनाकोंडा आनी हजकर गेले आमकां भीक जाले आनी आमचे कडेन कांयच उरचें ना आमकां भीक मागची पडटली. इतलें हांव समजून तुका उतरां दिवं तुका आतां सांग माझी आमी ह्या भुरग्यांक लागून आमी तुजे कडेन येताले घेवन आमी तेंची आतां परिस्थिती कितें आहा आनी आमी कितें करपाचें आतां हेंची आमकां तूं आन्सर दिवपाचें. तुमचे आन्सर जाय कारण कितें जालें न्हू टॅक्सी कार्ड सगळे अर्दे काबार जाल्ले आहा. सर तुका सांगता मातसो जाता जाल्यार आमकां सपोर्ट कर सारखे जाम पडल्या एग्रीगेटर येता पळय न्हू हे आमकां पोसूंक येना हे आमकां काबार करपाक येता. दिस इज द मेन रिजन आयज आमी हांगा आसा हे तुमच्या कानार आमी घालपाक गेले आसा मॅडम तुज्या आदी कित्याक आमी सॉलीड त्रासान पडलेले आहा. तुमी एक्झॅक्ट कितें तरी सोल्युशन काडची. भायल्या एग्रीगेटराक आमी सपोर्ट करीत ना. आहा कॉपी कोणाकडे सांगला त्याप्रमाणे आमकां लोक विचारता तुका तुमच्याकडे वचून बियर पियाता आनी हांव सेटींग करता हांव सेटलर म्हणटा हांव एग्रीगेटर गोंयचो हे म्हाका आन्सर जाय तुमचे कडल्यान. Baba, I am in support with all the local taxi owners. Okay, so आम्ही खूप ऐकलंय आमच्या दोन पाल्या घरपाय ना तुम्ही किती ऑफिसर तुमच्या लेटर घालतले आमकां वच जाय जे कितें लेटर करूंक जाय त्या करता तुका कॉपी दिली कॉपी दी सेम ना सेम सर इफ यू वॉन्ट आय वॉन्ट ड्राफ्ट we are not supporting any aggregator from outside. आउटसाइड मीन्स They कितें स्टेटमेंट स्टेटमेंट सर आता काल हांव रातची 9:30 पासून त्या जिम रावलो हांव हेचेर उलोवपाक हेचेर आमी डिस्कशन केले आनी त्या वांगडा फाल्यां नाल्यार परवा म्हणजे फुडें आयज फाल्यां नाल्यार परवा आयज न्हू आयज नाल्यार ना रे फाल्यां नाल्यार परवा म्हापसा नाल्यार नॉर्थ आनी साऊथ पॉयंट हांगा सांगता कित्याक जाणा खूब जाण क्वेश्चन हांगा तुयकार म्हणले फाल्यां नाल्यार परवा तुयकार म्हणजे आयज नाल्यार फाल्यां आयज आतां आयज आमचें डिस्कशन आयज ना जाल्यार फाल्यां अशें म्हणून सांग सो हे उलयल्यार शुअर जाताले सर हे बेसाक आमी ओपन करता तूं आमचो हे कसले स्टेटमेंट करून जाता कितें सारकें करता सिस्टमॅटीक करता आमी आहा तुज्या वांगडा जर तूं आमच्या वांगडा रावचो ना जाल्यार तूं आसचो नाही आमी जर करचे ना तुमी हाडचे ना सर डायरेक्ट सांगता फाल्यां बिल्डर ते येतात ते गायडलायन घेवन आनी येतात ह्यो गायडलायन्स करता आमकां सपोज करता ते गायडलायन पळय हेच तुमी गेल्या फावटी केला आमी पार्टी सोडली आय रिस्पेक्ट यू बट तूं मरे केन्ना केन्ना असो उलयता न्हू आमी हिंगा ना पळय आयज म्हाजें आमी लोकलाक जो सपोर्ट करता त्या खातीर आयज पासून आमी आमदार आहा तूं तशें उलयनाका आय डोंट एग्री आमी टॅक्सीवाली तुमच्या कडेन आसा 100% हो क्वेश्चन कित्याक करता 100% बरें म्हाका एक सांग तुमकां काँग्रेसीक म्हणून मारले तरी पूण टॅक्सीवार आयज काँग्रेसीक म्हणून तुमकां हाडले काँग्रेसीक तुमी उडी मारली कित्याक बेटरमेंट ऑफ गोवा
जेवणाचे बेटरमेंट करून गेला ते सांगा मला. अरे बेटर आम्ही फोडात पडल्यावर सर आम्ही फोडात पडल्यात चर्चा कोणा तिथून बेटरमेंट करून गेलो गोंय सांगता केदार बेटरमेंट ऑफ गोवा गोंयच्या एका लागून हिताक लागून गोंयचे कोणाचे एग्रिगेटर हाडून म्हाका एक सांग आम्ही स्वताचे ओनर तेंच्याकडे ड्रायव्हरगिरी करपाची बायल माझी हनीमून दुसऱ्याक दिवपाचो कोणी सांगले आमकां कचवणा तुम्ही ड्रायव्हर आमकां गाडी सोदतात बायकाला ते केसांत लावन दिवचे ना हे ते आमी उलयले हेजे नेटार वायस कितें करतात त्याच केसांना तो कळक आपूण सोदता उलोवचो नासलो 1.5 वर्सां गॅप घेतलो बायसून मरे मेवता न्हू थिंगा पडपाक इजी आहा हो आमचो आपणाक क्वेश्चन करू नका फाल्यांच्या तुझे दार आणि तुका विचारपाक सोडटा हे माझ्या बापाचे उतार होय ज्या हक्कान आमी तुका काडला त्या डबल हक्कान आमकां तुका विचारपाक रायता आनी कसले लोक म्हणटा बॅगा घेतले हे घेतले आमी तोंडार उडो बी फाटल्यान न्हू तुझ्या बियर केन्ना आयक सांगता तुझे तोंड 4 तोंडांनी जोडी येता बांयचो कांड बारी येता दर्याचेर सांगता तुका आनी दर्या सांगा पडटा आतां पेव मातशें झाडा पुढून आमी तारल्या तें सांगता हांगा सांगलेलें तेका सांग फाटीं रावता म्हणून तें एकदा सांगले बाप्पा फटान गाडी मोगे गाडी मरे तुम्ही प्रेस घेतले ते घेतले बायक फाटल्या आनी गाडी सोंपलो आनी सोंपतो बायले भुरग्यांक तुमचे कडेन धाडटा आनी हांव घेवन तें सांगता सोंपलो आनी कांय ना एकूण टॅक्सी लागलो आहा पळय तेजेर हांव 4 जाणांक जॉब दिता बायल भुरग्यांक आनी म्हणजे 4 जाणांची पोटां भरता हांव तुमी सायबर ब्रेडाक मरे सारके बिचेक लायल्या गव्हर्मेंटाची उलयता प्लीज तेजेर मातसो विचार करा गोंयकारांक सांगूंक जाय जाल्यार हो टायम आहा हो लास्ट रेल्वे टू ऑल डाय करा तुमचेशी ना म्हाका आयज 43 इयर्स जाली फर्स्ट जनराचो फर्स्ट जनरेशन टॅक्सीकार आसलो तितूंतलो लास्ट ड्रायव्हर पयले जनरेशनचो टॅक्सी ड्रायव्हर स्टार्ट केलेले 1989 तितून हांव लास्ट ड्रायव्हर उरला तुमच्या मदेकाक हांगासर हांव तुमकां सांगूंक सोदतां पयली सुवातेर म्हाजे कडेन मोबायल आहा सगळो सगळें आयली पूण म्हाजे कडेन ऑपरेट करूंक जायना डॅस्टीन हॉटेलान सावकार आसलो हांगा पडकुलचे आसलेले डॅस्टीन हॉटेल सोडलें म्हाजे कडेन तो ऑपरेट करूंक जायना विचार म्हाजे साथीदार आहा तेंकां विचार आनी डॅस्टीन हॉटेल सोडलें हे सुवातेर म्हाका बरो गांवकार मेळलो ते म्हाजे कडेन ऑपरेट करूंक जायना सर कितें करपाचें आनी डॅस्टीन हॉटेल आनी आतां थोडे तुका एपाचे वयर हांव सांगूंक पळय ते आमकां गोंदळ करून गॅप घालूंक सोदतात आनी तुमकां सगळ्यांक उडी करतात ते शिकायतात ते एपाचेर सगळे गेले जाल्यार कोण तुमच्या उपकार भाडें मागतलो कोणाक एपाचेर भाडें येता तितलें मारपाचें पूण तुका एपार भाडें येतलें केन्ना तूं एअरपोर्टार गेलोय समज भाडें सोडलें तुका परत येवपाक भाडें आहा सगळो तुवें खाली येवंक जाय ना खाली देऊन दे खाली येवंक जाय ती रेट पळय परवडटली एपाक सायडीक तुका स्ट्रेट सांगता आमची हॉटेलां आहा आमची 4 हॉटेलां आहा 4 हॉटेलांनी जे वाणपण जाता वाणपण कस्टमराक ते प्रायस सांगता 1,500 कस्टमर 900 तेंगी पण मागीर तुमी म्हणटा 1400 म्हणटा 1200 मागीर 1250 वयता ते वाणपण बंद जावपाक जाय म्हणून एक विचार आहा आतां तितूनसून एप आसूं एप सायडीक दवरलो जाल्यार हे कशें करतलो तेजेरूच मिटींग घेया मरे तुमी लिस्टिंग सपोज ते रेटीची लिस्टिंग खंय दवरपाचें रिसेप्शनाचे हेजेर उलयता स्टोन एज मरे स्टोन एजेची गजाल बी उलयता म्हाज्या हॉटेलान तुका रावंक जाय जाल्यार रेट आहा मरे तुका ऑनलायन रेट आसपाकूच जाय रेट हॅज टू बी ऑनलायन फॉरगेट द एप Serious hotel is about rate. Yes, sir. There is no rate which is stable. जे तू उलयता पळय ते हांव मानपाक रेडी ना की तू वयतलो एअरपोर्टार आनी थिंगा रावतलो ना तुका जी रेट मेवतली तू सोडपाक जाय आनी परतून येवंक जाय म्हणजे त्या लोकांनी कितें करपाचें दिस इज नॉट द इश्यू तुमकां कोणें रॉंग इश्यू सांगलो
दिस इज नॉट द इश्यू. अरे गायडलायन आता हे करपाक जाय जाल्यार खूब भाशेनी येतलेच न्हू गायडलायन. तुमी बॉसांनी उलोवया मरे. अरे आयक म्हाजे आयक हायकोर्टान एक इश्यू आहलो, गव्हर्मेंटाचे कडेन एक इश्यू आहलो की वयता थिंगा गार्बेज पडटा म्हणून. सो प्लांट बांदले काय सोल्युशन येयले मरे. हायकोर्टान सांगले की हे घाल म्हणून मिटर. कितें जालें? की आमकां रॉंग हे दिल्या, इन्फॉर्मेशन दिला. आमी कित्याक उलयता? ऑलरेडी गोवा मायल्स आणि याचो खोटेचो ऍप ऑलरेडी तेंच्यांनी एक्शन येवपाक हॉटेलान स्टार्ट केले आणि आमकां पुलिशेन व्हरपाकूय स्टार्ट केले. सपोर्ट पुलीस आणि खंयचे कितें म्हणटाय सो तुमी रॉंग इन्फॉर्मेशन. आणि गोवा हे तर ऍप तर बाकीचे येयले जाल्यार कशें जावचें ना म्हणटा तुमी? बाकीचे येयले जाल्यार तांकां ऑलरेडी इन्फॉर्म जातलेच न्हू हॉटेलांनी. 100% जातले ऑलरेडी. ओला रिक्षेकार रेंट बायक तात्पूर मोडतले. 8 दिसूच जगचे ना. आमी परमिशन मोडतले बट मोडतले. स्विगी झोमॅटो वाले रेंटार गाडी मारतले सर. गायडलायन तरी कितें आसा ती पळय. सर नॉट ओनली गोवन, ऑल इंडिया म्हणून आसा. सर आमचे कडेन पयसो ना. दिल्लीकारां कडेन पुसता बे प्रॉपर्टीनूच वाडयले. तूं जर 10,000 म्हणटाले ते म्हणटा आमी 50,000 दिता आनी प्रॉपर्टी घेता. मागीर पुसता पयसो खंयचो अरे इकता कोण रे? मागीर न्हू तशें सांगिना. एग्जांपल पयसो आसा सगळे ऍप बेज येतले. सर एक काम करूया पॉलिसी बद्दल उलोवया. ही पॉलिसी जर अमेंड जायत जाल्यार आमी तुज्या दारा फुडल्यान कट्टी घेवन भीक मागपाक बसतले. सगळे स्टेक होल्डराक घेवन सर कट्टी घेवन भीक मागपाक बसतले. अमेंड जायत तर ही पॉलिसी आमी लास्ट पॉइंट सर जो दुसरी केस सगळे आसपाकूच जाय. आमचो बॅच जेन्ना पळय त्याच्या खातीर हांव झगडलो परत घालचो म्हणून. जेन्ना पळय गोवा मायल सर जेन्ना तेंच्यांनी हाडपाक ट्राय हाडली तेन्ना सर तेंच्यांनी गोवा मायल्साक लागून बॅच सर जो अस्तित्व टॅक्सीवाल्यांचे अस्तित्व तेच सर काढून उडयले. आणि काल बाबूश सर आमकां हे दिता की पणजे सगळे लोक 90% भायले गाडी चलयता म्हणून. कोणी चान्स दिला? आमी न्हू. गव्हर्मेंटान चान्स दिला. हो ऍप बेज पळय आसा, हो बॅच पळय आसा, जी अस्तित्व आसा, जी सगळी इन्क्वायरी बॅच आहा की ना? तेंचें काम एक मिनिट. Residential proof जावप न्हू तो ऑलरेडी काढला. एनीबडी कॅन कम इन नाव टेक द बॅन. जस्ट फाइंड आउट इन आरटीओ डिपार्टमेंट. हे सारखे त्याच्या वाचून खंयचो मिनिस्टर आता ऍट प्रेझेंट 10,000 काम ना बॅच काढला आणि तुका तर ते आता सारखे इकॉनॉमिक सांगूंक जाय. टॅक्सीच्या हाडटा तेका फुडें सांगपाक कितल्या लॉसान चलता पळय ती आमची टॅक्सी. आता सद्याक तरी आमी लॉसान चलता. तो होय करून इकडले पळय आयक म्हणजे 50% टॅक्सी आमी लोकलाच्या हातीन उरलेली. जे कितें तितून प्रॉब्लेमॅटीक ते सॉल्व करपाक या मरे. गेले फावटी आमी गेले उलयले सोल्युशन येवंक ना. कितें घातले न्हू आमी मिटर घातलो स्पीड गोवानर घातलो. मिटराचेर मारपाक आमी भाडे पळोवप नंबर प्लेटी घातल्यो त्यो हाय सेक्युरिटी. खंयचो मिटर चालू आहा तो सांग म्हाका. म्हाजे कडचो मिटर चालू करतलो IAS डायरेक्टराक म्हणून तो नासता सर. त्याचा कितेतरी फायदो म्हणून तो नासता सर. सो हितून तुम्ही लक्ष घालूक जाय सर. कित्याक डायरेक्टराक कितेतरी फायदो हितून. आरटीओ डिपार्टमेंट सगळे स्टँडाचेर भोंवता ऍपच जॉयन सांगपाक येत इलिगल एक्टिविटीज चलता ते बंद करून लेटर येयले ते बंद करीत ना. आणि हे सांगून भोंवता ते आता काल संडे फोटा प्रायव्हेटायझेशन चलता. सर तुझी नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन कितें आसूं न्ही. सो आमी एक रिक्वेस्ट करता तुमच्या लेटर हेडार एक ऑब्जेक्शन घाला सर. असिस्टंट डायरेक्टर मॅडम तुमकां आमी रिक्वेस्ट करता
की तुमच्या लेटरेर ऑब्जेक्शन वचोनी थंयसर की बाबा हे बेनिफिट्स आमी दिता म्हणून. असिस्टंट डायरेक्टर अरे तो आसतलो न्हू, येस तुमच्या फुडल्यानूच दिता. फाल्यां कॉन्फरन्स हॉल मंत्रालय ट्रान्सपरन्सी आम्ही रेडी आहोत फक्त एग इज नॉट अ सोल्युशन इतलेच सर ट्रान्सपरन्सी जाय सर की 10 ते हांव एक सांगता जाणांचे तुका, जे तोंडानी रेट सांगता येस सर तेच्या खातीर सगळी झगडी चालू आहा आनी त्या खातीर ते एपाचेर आपयता. तोंडान रेट सांगप ना. हे हांव आय एम स्ट्रॉंगली विथ द डिपार्टमेंट एंड विथ द गव्हर्नमेंट फॉर दीस पॉयंट. आम्ही तेच सांगता रेट हॅज टू बी कमिंग ऑन द मोबाईल. आता तो येयला मुंबयसून येयला वा बेंगलोरसून येयला, तेका कंपनी फारीक करता न्हू, तेका कंपनी फारीक करता. सो तेका जर तर व्हॉट्सएपाचेर तेजें बिल येयलें जाल्यार तो वचून क्लेम करतलो न्हू. तो सांगतलो ना आपल्याक 1500 सांगले मागीर 1200 आपणें दिले, खंय बिल ना तोंडान सांगलें. तशें ना न्हू. सी द एंटायर आमचे जे 250-300 रूम जे आहा थिंगासून कंप्लेन कितें आहा की टॅक्सीची रेट आमकां सारकी मेळना. इतली वर्सांचे एक्सपिरियन्स आमचे पर्सनल. यू आर ऑल लोकल्स, you all have to come under that banner. Whoever is telling you, he is misguiding you. तो म्हणटा आपल्याक कळना म्हणटा चलोवपाक, ते हे मोबायल कळना चलोवपाक, ना मोबायल चलोवन कळना म्हणटा, पूण ते शिकचे पडटले, बिल दिवचेच पडटले. बिल हॅज टू कम ऑन व्हॉट्सएप. बिल हॅज टू कम ऑन व्हॉट्सएप. कोणाचो मिटर चालू आहा रे? सारखे हांव मरे असेंब्लीत 4,500 रुपया पंदला काय म्हणून ते transparency is a solution, so we'll come on that point, sir transparency is very important. Customer is not ready to listen to your nonsense and my nonsense. हांव फाल्यां उग्गी रावलो आनी सांगले कस्टमराक तुम्ही या आमच्या हॉटेलान, मागीर सांगले ना तू 3,000 दी. रेट हॅज टू बी देयर. यू कॅनॉट से म्हाजो मिटर चलता, ही सगळी फकाणां. ते दीस गेले. See, आमची outside the state of Goa, we are opposing it has to be with you. No. It has to be with you. बरं एक काम करे सर, बऱ्याचशा पै भूताक घेऊन गोवा मॅच हाडली, ती इनसायडर का आउटसायडर एग्रीगेटर जालो. So sir, we are opposing aggregator. What it means aggregator? What it means aggregator, sir? Why we want platform? Commission दिवपा platform कित्याक जाय? What it means aggregator? Sir, we don't want aggregator. We don't want a base taxi. Is not feasible. हांव तरी मोराचो झगडटलो हे बेस टॅक्सी. काय पडाक तुझ्या घराकडे तेरस लागलो सर. That I mean. कित्याक माय इमोशन्स आय टेक विथ माय बिझनेस. हे बारीक आमचे गोंयचे धंदे आमच्या धंदे हातीन उरूंक जाय सर. म्हाका इतकीन गरज ना, बट हे धंद्यार वर सरला सर हांव. हो बिझनेस आमच्या लोकलाच्या हातीन तेंच्या हातीनूच उरपाक जाय. उरोंक जाय फॉर दॅट वॉटेवर इज रिक्वायर्ड आम्ही आता जे उलयला. ट्रान्सपरन्सी इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट. हाऊ टू कम आउट विथ अ सोल्युशन. How to come out with a solution? We have to work on it. Okay, but FBS is not a solution. You come with any mechanism. We are ready to, but not aggregator, not FBS. But on transparency, sir. digital solution transfer is must sir. Digital solution for transparency is must. You along with all of us. आणि तुका कोण ट्रान्सपोर्टातले कोण सांग म्हाका. डायरेक्टर ऑफ ट्रान्सपोर्ट डीटी पयलो तुका जावं तो जाल्यार पळया म्हणजे. ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर आता कितें तुमचे सरकार काय प्रत्येक खात्याचो प्रत्येक सीएम जाल्लो सो तेका लागून ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर जाल्लो तो दिसलो. कितें सर हे आतां येयला न्हू अभिषेक परिमलान जे कितें हाडला न्हू दिस इज सारकें न्हू. हे आमकां स्लेव्स करपाची गजाल चल्ला. हेजेर एफआयआर घातला अरुणाचल प्रदेश एका धांवडला. हे ब्युरिगेट्स कोण येतले आनी आमचे भवितव्य करतले सारकें न्हू सर. पयले तेणे टॅक्सीकारांक कॉन्फिडन्सान घेवपाची गरज आय आसले त्या खातीर हांवें मिटींग मागयला म्हणून. I have asked for a meeting. That is a big mistake of the department. But we need to have series of meetings. एका मिटिंगेने स्टॉपाचें ना. आमी ताका रिक्वेस्ट केल्लेली असिस्टंट ताका IAS अभिषेक परिमला केस लास्ट मिटिंग जाल्यार आमी ताका सर रिक्वेस्ट केल्लेली की वील हॅव सीरीज ऑफ मिटिंग. एके मिटिंगेन देर इज नो सोल्युशन आनी ताका आमी सांगलें 4-5 म्हयने तरी मिटिंग जावंक जाय.
to resolve this issue. ओके सर हे भायले IAS ऑफिसर येताना आमकां शिकयतले सर कशें कितें करपाचें ते तेणी रायट्स व्हेकल बी हाडून दिला आमी कितें दंगा करपाक गेल्ले सर तितले सुद्धा नसले सांगपाचें म्हटल्यार आणि आम्ही टॅक्सीकार जोगड कोणी सर केन्ना आमी भुरग्यांक आमच्या संस्कार दिल्ले जोगड पातून हे ट्युरिस्ट पळय आमी हाडलेले हे कोहे हाडलेले ते आमकां खबर आसा सर हे भायले ऑफिसर येयले तांकां खबर ना सर गोंयकार कशे ते हे भायले UP बिहार म्हणून तांकां खबर आहा की गोंयकार पिसफूल आनी शांततायेन कितें ते करता ह्या IAS ऑफिसरांक काय खबर ना हेंच्या माथ्यार सगल्यो दोरयो हातीन दिवं नाका सर CMाक रिक्वेस्ट करा सर की हे IAS ऑफिसर हातीन सगल्यो दोरयो दिवं नाका दोरयो तुमच्या हातीन थोडे थेया म्हणून नाल्यार हे IAS आपणाक जाय जाय ते नाचयतले आमकां लोकलांक आनी तुमचे वजे तुमच्या माथ्यार फुट्टले सर सगळे गेले तुझे मनीस तुझे टॅक्सीवाले आमचे कडेन येतात सर आमी कितें जोडटा मरे म्हणटा तेजेर कितें जोडटा आयक रे तो जाणा हांव कितें उलयता ते येता आनी थिंगासर अनलोड करता ट्युरिस्टांक आनी ते गाडयेन बसयता मरे तांकां भितर वडोवंक लागून जाय सर कितें भितर वडोवंक लागून आमी येता हांव कोण येता काळांगुदार फ्रॉम आरांबोल ते तो म्हणटा पळय तो सिरीज ऑफ मिटिंग्स वी विल स्टार्ट आनी हेचेर सोल्युशन हाडया सोल्युशन इज द ओनली थिंग Okay, before that you are putting objection. I will bring the letter along. So you are putting in the की आमकां एग्रिगेटर जो म्हणटा ऑल इंडिया एग्रिगेटर हो कितें एग्रिगेटर म्हणजे तुमी सगळे यू आर द तुम्ही आता कशें म्हटलें यू आर सेल्फ एम्प्लॉयड गाडी तुमची But we are not aggregators, sir. Why? We are not a commission agent. हय Aggregator is a platform where sir आम्ही commission agent फाल्यां तूं म्हाका हाडटले घालतले आनी गोंयचो aggregator म्हणून घालतले सर तर आमी घेतला सर सगळे self employed सर आमकां aggregator टॅक्सी नाकात सर आम्ही टुरिझम वाडयला आनी आज काडून तुमी काडून दिल्लीकारांक दिता प्रायव्हेट प्लेयरांक सॉर्ट कराय न्हू सर सॉर्ट कराय nobody will give them we are opposing to give it to anybody outside हो धंदो आमकां टॅक्सी हातीन उरतो तो उरपाकूच जाय बट नॉट ऑन तेजेर एज पर दीस गायडलायन्स तुमकां कितें कितें वस्तू नाका ते तुमी उलोवया मरे फाल्यां मिटिंगूच आपयला आमकां गायडलायन्सूच नाका ती गायडलायन्स कित्याक ते एबीएस गायडलायन वी डोंट वांट एनी कॅब एग्रीगेटर कॅब एग्रीगेटर गायडलायन्स कितें जाता न्हू हे आमी उलयले काय सगळे वचोन तिका मिटींग लागता मागीर 4 दिसांनी सगळी शे येता तशें जावंक जायना त्या खातीर हे परतून बरो जाता 5 वर्सां जालीं मरे हो विशय चालू वी आर ऑब्जेक्टिंग दिस वी डोंट वांट एनी सजेशन ऑन दिस वी आर ऑब्जेक्टिंग दिस वी डोंट वांट कॅब एग्रीगेटर गायडलायन्स इन So गोवा you tell tomorrow कशें हाडा तूं outside vehicle comes to pick up सगळ्यांक पिंच लागता कोणाक जे टॅक्सी ओनर आसा ते आमी लायले दवरल्या न्हू तेंकां आमकांय पिंच येता तो म्हाकाय फोन येता सर भायलो येयलो मातशें केस्तांव जालें कस्टमर बेजार जाता कस्टमर कॅनॉट गो वीथ बॅड मेमरीज सो दॅट इज वाय दीस प्रॉब्लम हॅज टू सॉल्व वन्स एंड फॉर ऑल हांव केन्नासून उलयता कोण उलयला ही गजाल हांव जाणा न्हू हे प्रॉब्लम सो भायलो टॅक्सी आमच्या हॉटेलान येवन व्हरोंक जायना कित्याक थिंगासर आमचो क्यू सिस्टम आहा सो थिंगा आतां प्रॉब्लम भायले कित्याक हाडटा ते बिकॉज ऑफ द रेट द प्रॉब्लम इज द रेट हय रे ती तूं तोंडान सांगता न्हू रे आमच्या हॉटेलान पळय सिस्टम आसा सिस्टम तूं गॅजेट दाखयले कस्टमराक आमची प्रत्येक फ्रंटच आमची सिस्टम आहा थिंगा आमकां जाय ती रेट सांगूंक मेळना आमचे ताज हॉटेल बांदले म्हणून हे सगळे रेट जाले ओके माझे मेळून तो थोडा ओके जाणा घोडी पावूंक जाय हें करून पूण कितें म्हाजो पळय इन्स्पेक्टर आसलो कितें बाबू इन्स्पेक्टर नांव दवरलां मोर्जेन पेंड्या मांद्रा नांव दवरलां आनी म्हाजो तोंडार पयत आहा कितें प्लेना थिंग आमचो तासून सून तूं येयलें काजाराक सून म्हाजी मॅनेजर आहा आमकां क्रिस्तांव हांवें गाडी घेतलेली फुकट दिल्या व्हडली व्हॅन घेतलेली मोठी राजाराम गोगोराची 28 फुकट दिलें नाका आमकां तर नाका मिटर प्रिंट आउट प्रिंट आउट हय हांव जाणा रे मतां हांव कितें उलयता कोणाचे कडेन प्रिंट आउट ना रे
थिंगासरूच प्रॉब्लेम झाला कस्टमर भायर सरले कितना पैसा आमचा कितना पैसा you check the hotel register सील मारता न्हू पूण because of high court order नो आणि काय ना आम्ही आता 3 आठवड्यात मारता सर हायकोर्ट ऑर्डर कशी आहे सर अरे चालू आहे सील मारता सर सर राव हायकोर्ट ऑर्डर म्हणटा गोवा माणसाक सरळ स्टेटमेंट यांनी सीएम स्टेटमेंट केला गोवा माणसाक ते मीटर गरज लागला ना कशें कितें पण ना रे सीएम सांगता ते हायकोर्ट ऑर्डर कोणाक सांगता ती ते कितें म्हणटा if there is a app based taxi ऍपाचेर जो तर टॅक्सी आहा जाल्यार तेका मिटराची गरज ऑर्डर आहा तेका दाखोवंक जाय हायकोर्टाची ऑर्डर आहा ते सीएम हायकोर्ट सेट फॉर ट्रान्सपरन्सी द रेट हॅज टू बी एज पर मीटर ट्रान्सफरन्सीच्या नावार आमचो धंदा सोपूंक सोदतात हो तुम्ही धंदो सोपूंक दिनाका ट्रान्सफरन्सीच्या नावार तुम्ही एग्रीगेटर प्रमोट करूंक शकता बोर्ड डिस्प्ले करपाक रेडी आहे एवरी हॉटेलान हॉटेलांनी बोर्ड हात रे सर सगळ्या हॉटेलांनी बोर्ड हात बोर्ड इज नॉट द सोल्युशन ना ना रेट सर एप इज ऑल्सो नॉट द सोल्युशन Sir, सर rate is- एप बेस्ड टॅक्सी इज नॉट सोल्युशन तुम्ही रेटाचेर उलया मरे हाव कॅन रेट बी ट्रान्सपरंट यू टॉक ऑन दॅट मॅटर तू टॅक्सीच्या हितून आहा आनी तू दुसरे कितें बारीक बारीक आसतले तुजे बारीक बारीक तेच सांगता न्हू आमी हॅपी आहा आम्ही टॅक्सी धंदो केला पोट भरपाक बाकीचे धंदो केला पयसो करपाक पण टॅक्सी धंद्यान आज आमी हांगा वयर सरला सर आनी एक गोंयकारांच्या धंद्याक लागून आमचो say all these things doing where there is we don't want that thing to happen तुमचो धंदो तुमच्या हातीनूच उरपाक जाय म्हणून आमी फाल्यांचे मिटींग घेवया सीएमा कडेन बसया तुमकां कितें जाय कशें करूंक जाय तुमचो धंदो तुमच्या हातीनूच कसो उरचो हे सगळें डिस्कस करूया एक मिटिंगेन सोंपचें ना तें तेणें सांगला पळय साहेब या एक विकान एक 4 मिटिंगी तरी लावया प्लीज एक रिक्वेस्ट करता ट्रान्सफरन्सी बद्दल हय ट्रान्सपरन्सी घालपाकूच जाय तातले हेच्या पयलीं आमकां घडलें आमी गेले आमकां सेक्रेटरीन आफोन येल्या तुमचे म्हणून जालें सोंपले विशय तुमी गोवा माल सगळे बे ते सगळे आमी देडा सुमार घर येयला कोण घेवन गेल्ले पळय ते आमदारूच ना तुका खबर आहा कोण आमकां घेवन गेल्ले पळय ते थंय ना सारकें नाका त्यांनी हांगा उलोवच्यो सर पळय ट्रान्सपरन्सी दवरात आमचो धंदो सेव करपाक आमकां सपोर्ट करा नाल्यार फाल्यांच्यान आमी बिकेक बसतले हांगा ते घर रस्त्यार बसले म्हणून लायनीन बसतो हॉटेल आमकां थंयसर हांवें सांगला मरे एक बायलान एक बारीक एक्झाम्पल जाता थिएटर इश्यू जालो अंजुनान दिल्लीकारांची अजून तशीच आहा आमच्या गोंयकारांक अजून सील मारलेले आहा आमी येवन हांगा कितके कडेन रडले कितें डिसिलींग जालें सर अजून गोंयकारांची थंय उरलेले आहा कोणाची उरल्या सगळी उरल्या गोंयकारांची फाल्यां आमचो युगा न्हू म्हणटा तुका बट हितून इफेक्ट कोणा जाता आमच्या लोकलांक जाता आमची लोकल स्टॅब्लिशमेंट लोकल बिझनेस त्रासान पडलेले आहा एक्चुअली मॅडम आता शिवोले लोकांना सांग पळय आमच्या भुरग्यांक आल्या काय म्हाका ब्लेम करतले तूं आता सरान उलयले कलांगूटचे सगळे आय एम विथ द टॅक्सी ड्रायव्हर्स तुमच्या वांगडा आहा आणि सीएमा कडेन आमी उलयतली आनी as soon as possible we'll see that your meeting is held with CM and as said by Rohan हे एक हितून जावचे ना मीटिंग सिरीज असलेले बट we have to sit across the table with our honorable CM and with the minister concerned also आणि कोरिया but as far as transparency is concerned you all have to be transparent the rate cannot be said orally and this is why fair rate cannot be told I mean orally आधी आणलं रे आता जायना आता जायना Madam, we are ready to be transparent. We are ready to be transparent. But we don't want app for transparency. We don't want app. there should be a digital Okay, you come something on with anything, बद्दल आम्ही madam. एग्री आहा रेटी बद्दल फाल्या परवा आयज जाल्यार सीएम आयज सांगताले आयज आयज जावची ना तेंका एकूच बायल आनी 2 भुरगीं बायकलाच्या घरांत सोडटा तांकां कामाक बिमाक दवर कितें कर चेड्याक खंय कामाक लायताय चेडवाक खंय कामाक लायताय आनी हांव तुमच्या दारांनी सुसायड करता जायना जाल्यार See, we have asked CM yesterday to have a meeting with the taxi stakeholder. Stakeholder म्हणजे owner of the taxi. It will be series of meetings if CM agrees. And I have told them those were the days when we were telling the rates in the mouth.
कोणानूच सांगताले डिजिटल नासले. आतां एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट डिजिटल इंडिया. सो एवरीबडी शूड हॅव अ रेट. सपोजिंग यू कम फ्रॉम अ कंपनी, any company who is working in the news, and you are flying a taxi has to give you a bill, then only your company will pay you the refund. So there has to be transparency. Rate कोणान सांग जावचे ना. आमी तेच इंडस्ट्रीचे लोक, ट्युरिजम इंडस्ट्रीन आमी रिलेटेड आहा. आमी जाणा ट्युरिस्ट कितें उलोवन वयता पळय ते. This is not only one sector, lot of other sectors are there which has to be put in place. ट्युरिजम जर तर गोंयांत जगपाचें आहा फुडें आनी बरें ट्युरिजम येवपाक जाय गोंयांत, जाल्यार आमकां हे सगळे सेक्टरांनी जे कितें लूज एंड्स आहा ते आमकां टायट करचे पडटा. लूज एंड म्हणजे हांव उलयता पळय ते, एक ट्रान्सपरन्सी ऑफ रेट, दुसरें जे इलिगल एक्टिविटीज चलता बिचाचे वाटेन, वेदर इट इज इलिगल टाउट्स ऑर सो कॉल्ड गायड्स जे कस्टमराक मिसगायड करता आनी खंय व्हरता आनी कितें हे दितलो म्हणटा ते दितलो, पयशे खाता ते, हे सगळे वस्तू सिरियसली बंद जावपाची गरज आहा. नाजाल्यार वी वील सी व्हेरी बॅड डेज इन द फ्युचर फॉर ट्युरिजम इन द स्टेट ऑफ गोवा. जर हे सगळे जाग्यार घालतलो जाल्यार वन सेक्टर इज टॅक्सी ओनर, जेंचे हे प्रॉब्लम आहा, जे तेंचे क्लॅश जाता बिटवीन कॅब एग्रिगेटर अँड टॅक्सी ओनर. जेन्ना हॉटेलान ते दुसरे गाडयो येता तांकां व्हरपाक क्लॅश जाता, हे बंद जावपाची गरज आहा. क्यू सिस्टम फॉलो जावपाची गरज आहा आनी तांकां हाव वी कॅन हेल्प देम ऑल्सो टू गो डिजिटल, दॅट द रेट हॅज टू बी ट्रान्सपरंट. रेट कॅनॉट बी डिक्लायन. म्हणजे एक रेट सांगले आनी मागीर वाणपण गेले आनी कमी येयले, 1500 सांगले आनी 1100 गेलो, 1500 सांगले आनी 900 गेलो, हे रॉंग. कस्टमर सजमता आपल्या कडेन चिटींग केलेली. एक कस्टमराक 1500 येलो, दुसरो कस्टमराक 1200 येलो, तशें जावंक जायना. आतां ऑल ओवर इंडिया एवरीबडी नोज दॅट द रेट्स आर ऑल डिजिटलायज्ड. थिंग्स हॅव टू बी ट्रान्सपरंट अँड आय हॅव ऑल्सो एक्सप्लेन टू देम. I have not told them that I am fully with you for this matter. For transparency matters, I said I am firm with the government that it has to be transparent. आणि तुम्ही एग्री जावपाची गरज आहा. थोडे म्हणटा आमकां वी डोंट नो हाव टू रन अ मोबायल, बट दे आर वॉकिंग वीथ मोबायल घेवन भोंवता ते म्हणटा आमकां चलोवंक पावना. तशें जावचें ना. कस्टमर जेन्ना बील मागता मोबायलानसूनच बील दिवचें पडटलें. सो बील कस्टमराक वचपाची गरज आहा. कस्टमरान आर्ग्यू करप ना, कस्टमरान वाणपण करप ना. कस्टमर बसलो, कस्टमराक बील पावलें, आपूण अमके स्वतेर देंवलो जाल्यार इतले पयशे. कोण म्हणटा की ना आपल्याक खबर ना बील कशें येता ते, आपले इतले पयशे ना, तशें जावचें ना. त्या खातीरूच हे सगळे वस्तू चालू आहा. गायडलायन्स आतां सरकारान हाडल्या ते त्या खातीरूच हाडल्या. देर शूड बी अ डिस्कशन. हांव म्हणना की हे हितून समथींग इम्प्लिमेंट करप ना, की तेंचे डिस्कशन, तांकां कितें जाय, आमच्या लोकलांक कितें जाय, हे दोनूय मेळोन सरकारान मागीर तेजेर सोल्युशन हाडपाची गरज आहा. संजू आतां काडल्या पॉलिसी तेतून तेंचे कडेन काही रेट्स मेन्शन केल्ले आसा. सर रेट्स मेन्शन केले. एक्झाम्पल जर तेंची रेट 13 or 45 रुपीज कितें आसा, जेन्ना ती भाडें मारतात तेन्ना कस्टमराक खंय तरी डिस्कावंटान दितात 20%. ओके, पूण हेचो फायदो ट्युरिस्टांक आनी कसो जालो? कित्याक आतां जर गोवा एप्स येयलो, युबर येयलो, न्यू एप्स येयले, तेंची रेट आतां वाडपाची आसा. ओके, सो हो फायदो ट्युरिस्टांक आनी सी आमच्या लोकलाच्या हातीन हो धंदो कसो उरतलो हेजेर भासाभास जावपाची गरज आसा. टॅक्सी मालक ओनर म्हणजे कितें, म्हाजी टॅक्सी म्हणटा आमी टॅक्सी आनी कोणाक दिवप ना ती, आमीच चलोवप. हितून कितें आहा इश्यू इज ट्रान्सपरन्सी. आमी जाणा न्हू, कस्टमर हूंय केस्तां हूंय स्टार्ट जाता हॉटेलाक. जेन्ना रेट सांगता आमी उंकी आनी मागीर वाणपण करता, वाणपण जावंक जायना. देर इज नो वाणपण. तूं बसलो डिजिटल, तुका कळलें इतले पयशे जाले, तुका बील जाय घे, मोबायलाचेर काडले, तेजे नंबराचेर धाडले, बील पावलें ताका. सो दॅट हॅज टू बी देर. नाल्यार हें जावचें ना, हें सोल्युशन येवचें. सीएमाक केन्ना मिटींग घेतलेली? काल आमी उलयला ऑलरेडी, हांव उलयलां. तेणें सांगलां आय एम गोईंग टू कॉल द कोस्टल MLAs, थोडे जाणां कोणाक लागता पळय ते, आनी तांकां 20 जाणांक आपया म्हणून सांगलां. 10 नॉर्थ 10 सावथ, 12 नॉर्थ 8 जाण सावथ.
अशें करून जाता हो प्रॉब्लेम सॉल्व हेंचो प्रॉब्लम सॉल्व जावपाक जाय. इट इज इन द इंट्रस्ट ऑफ ट्युरिजम इन द स्टेट ऑफ गोवा. ट्युरिजम जर तर वाडपाची गरज आहा, बरें ट्युरिजम जावपाक जाय, बरे ट्युरिस्ट येवपाक जाय. दे हॅव टू गो बॅक इन गूड मेमरीज. म्हणजे गोंयांसून खोशी खोशी वचपाक जाय. कित्याक ह्या हॉटेलांसून भायर सरतना आमची केस्तांव जाली 2 टॅक्सी ओनरा कडेन. म्हणजे एक टॅक्सी ड्रायव्हर येयलो आनी दुसरो टॅक्सी ओनरा कडेन झगडी जाली आनी तितून कस्टमर भितर पडलो जाल्यार तशें जावंक जायना. तांकां कित्या खातीर नाका टॅक्सी गोइंग टू सी दॅट प्लॅटफॉर्म इज गिवन टू देम फॉर डिस्कशन. तुमी फुली तेंच्या वांगडा सगळो धंदो तेंच्या हातीन उरतलो. सी हांव आदीसून तेंच्या वांगडा, हांव आतां म्हणना, हांव आदीसून आहा. बट हिंगासर कितें आहा, वेगवेगळे पक्षाचे लोक आहा ते थोडे जाण म्हणटाले आमी तुज्या वांगडा सदांच रावतले आनी तशें रावतले. त्या खातीर न्हू हे आमचे गोंयकाराचो धंदो म्हणून आमी तेंच्या वांगडा आहा. तांकां मिसगायड बीन करता कोण हितून अशें कितें तें हांव नाका. अकॉर्डिंग टू मी देर हॅज टू बी ट्रान्सपरन्सी. देर इज नथींग, देर इज नो कॉम्प्रोमायज ऑन ट्रान्सपरन्सी. हे जे कोण सांगता की आमकां खबर ना हें करपाक तें करपाक, ते दॅट इज नॉट द सोल्युशन. सोल्युशन तितून ना. ट्रान्सपरन्सी आसपाकूच जाय, तोंडान रेट सांगप ना. तुम्ही स्वतः आमदार म्हणून ना आमी लेटर दितले आमदाराचे लेटर दितले आमी की आमचो लोकलाचो धंदो भायल्याच्या हातीन वचप ना. आमी भायल्याचे अंडर रावचे ना. आमचे तेंच्याच हातीन उरोनी. तेंचे कितें आसूं, एक प्लॅटफॉर्म जर तर तेंचे जाले डिजिटल प्लॅटफॉर्म, लेट इट बी इन देअर नेम न्हू. तेंचोच धंदो न्हू, तेंच्या हातीन आसूं. मंत्र्यान एलिगेशन केलें रेंट कारा खातीर एक्सिडेंट जातना हेंचो धंदो ब्रेक जाला. ना रेंट कारा खातीर धंदो 50% गेलोच न्हू. रेंट कार जितक्यो वाडल्यो, आतां रेंट कार कोणाच्यो येवं, तेंच्योच आहा. आमच्या ऑफिसान सायडीचे म्हाज्या ऑफिसान तेंचें रेजिस्ट्रेशन थिंगा 1200 भुरग्यांक, अनएम्प्लॉयड भुरग्यांक आमी एम्प्लॉयमेंट दिला. 1200 गाडयो आमच्या ऑफिसाचे सायडीक जे ऑफिस आहा तितून रेजिस्टर्ड आहा. सो इट इज अ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट बिजनेस. टॅक्सीवालेच तितून आहा. सो तोय धंदो तेंचोच न्हू. एक्सिडेंटाची वाड बीन जाल्या हेच एक कारण आसा की एक्सिडेंट जाता जे वाड जाले पळय, पार्किंग इश्यू सगळे कडेन जाता. हो ते कारण आसा की ना ड्रिंकींग ड्रायव्हिंग इज अ मेजर प्रॉब्लम वीच इज हॅपनिंग. ड्रंकन ड्रायव्हिंग टॉलरेट करपाक जायना. सो कोण मेवलो जाल्यार ताका आनीक स्ट्रॉंग मॅसेज कशी वयतली. ते कितें जर तर एमेंडमेंट करपाक जाय फ्रॉम सेंटर ऑर फ्रॉम द स्टेट जाल्यार ती करपाची गरज आहा. ट्रांच्यान जेन्ना स्पीड गव्हर्नर इश्यू येयलो आनी तेच्या मागीर गोवा मार्साचो इश्यू येयलो तेन्ना पर्यंत गेली 7 वर्सां जालीं आमी आमदाराच्या दारार येता. आमी आमदाराचें आश्वासन आयकता, घरा वयता. सोल्युशन हे आज पर्यंत जालें ना. सो आयज ताका फायनल विचारूंक येयल्लें बाबा सोल्युशन जातलें काय ना तें. सो तुमी आयकला मिडिया मार्फत सांगलां आमदारान की सोल्युशन करतलो म्हणून. ती गायडलायन्स आनी गॅझेट आहा पळय ती स्क्रॅप करतलो आनी आमचो धंदो गोंयकाराच्या हातीन दवरतलो म्हणून सांगला. पण कशें आहा, ट्रान्सपरन्सी जाय आमकां गटा, ट्रान्सपरन्सी दवरया. बट एप इज नॉट अ ट्रान्सपरन्सी आनी एग्रिगेटर इज नॉट अ सोल्युशन. ते सांगपाक आमी आमदारा कडेन येयल्लो. आतां आमदार करतलो काय ना तें आमदाराक खबर आहा. सो आमदाराक जर आपलें अस्तित्व धरूंक जाय जाल्यार आमदार करतलो. आमदाराक जर आपलें अस्तित्व धरपा येना जाल्यार आमकां सोबयतलो आनी आमी सोंपतलो तोय सोंपतलो. इतकें सांगपाक येयल्लें. 7 वर्सां जालीं येता पळय आमदार असो वाट्यान. 7 वर्सां जालीं आमी येता पांया कडेन येवन आश्वासनांच घेवन वयता. सोल्युशन आज पासून जाल्लें ना. सोल्युशन येतलें म्हणून आमकां दिसता आमी मागया सोल्युशन येतलें म्हणून. तुमी ऑब्जेक्शन घालता काय दिताले आमदाराक तेजेर कितें सांगता? आमदारान सांगला न्हू तुमी कव्हर बी केला. आमदारान दिलायला लोगो शिवोले कॉन्स्टिट्युएन्सी आनी कलांगूट आमदारान सांगला की आपल्या लेटर हेडाचेर गोवा ट्रान्सपोर्ट कॅब एग्रिगेटर गायडलायन्साक स्क्रॅप करपाचें म्हणून ऑब्जेक्शन घालता म्हणून सांगला. स्क्रॅप करपाचें म्हणून त्या कित्याक म्हणा ती गायडलायन्स येयल्या न्हू. आमकां कॅब एग्रिगेटर गायडलायन्स नाका. आमकां कोण आमच्या धंद्यान एजंट नाका, कमिशन प्लॅटफॉर्म नाका. हे जे येयल्या न्हू गायडलायन्स, हे गायडलायन्सी प्रमाणे आमी सगळे सोंपतले. फाल्यां रॅपिडो जे रॅपिडो म्हणटा पळय ते येतले, स्विगी झोमॅटो पळय कोण घेवन भोंवता न्हू ते फाल्यां डावनलोड करतले आनी रॅपिडोचेर भाडी मारतले. आनी रॅपिडोचेर पायलट सोंपतले, आमचे रिक्षाकार सोंपतले. रेंट बायकवाले स्पेशली अजून आमच्या स्टेक होल्डरांचे दोळे उगडाना. रेंट वाले बायकवाले टॅक करून सोंपतले. तांकां कळचेच ना गाडयेक ग्रीस काडून दवरल्यार ती गाडी भाड्याक वतना कळचें ना तांकां. तेंच्यांनी आज दोळो उगडूंक जाय आनी गायडलायन्स ऑब्जर्व करूंक जाय. आनी हो सिरियस मॅटर म्हणून आमी आमदारा कडेन येयल्ले.
आता आम्ही आश्वासनां घेऊन घेऊन वचपाची सवय जाल्ली आहा. आता हे आश्वासन जातले काय आमचो आमदार हे सारकेच आमचे धंदो आमच्या हातीन दवरतलो ते आमदाराक खबर. काल तुम्ही ऑब्जेक्शन घातले पळय कितले घातले टोटल ऑब्जेक्शन? कालच्या दिसा म्हाजे हिसपान अरावंड 2,500 सुमार ऑब्जेक्शन येयल्ली आसतली. बट हेच्या फुडें आनी दीस उरल्या 18 तारीख पासून ऑब्जेक्शन घालूंक मेळटा. सो आख्खे गोंयचे ट्रान्सपोर्ट स्टेक होल्डरूय घालतले आनी आमकां गोंयकारांचो आयज सपोर्ट जाय. कळ्ळें तुका? आमी गोंयकारां वांगडा आहा म्हणून दाखोवपाक गोंयकारांनी ऑब्जेक्शन घालूंक जाय. आमकां कॅब एग्रिगेटर गायडलायन्स नाका. कॅब एग्रिगेटर गायडलायन्स आमचे धंदे सोंपयतले. आमकां आमच्या गांवांत आमच्या राज्यांत आमकां स्लेव्स करतले. जो IPS ऑफिसर IAS ऑफिसर येयला अभिषेक परिमल तो नाकाल्ले कसले तरी गायडलायन्स घेवन येता. हेजेर जेन्ना अरुणाचल प्रदेशाक हेजी ड्युटी आसतना हेजेर FIR पडला एका ताचो धांवडून घातला. सो ती पाळी गोंयांत आयज तेजेर येवपाची उरल्या अभिषेक परिमलाचेर. आनी हे फाल्यां ब्युरोक्रेट्स कोणूय येतले आनी आमचे धंदे सोंपोवंक येतले म्हणून आयज सांगपाक आमी आमदारा कडेन येयल्ले. आतां आमदारान आमकां काणयो सांगल्यो कितें सांगलें तें तुमी पळयल्यात. बट आमदार कितें करतलो ते आमदाराक दाखोवन दिवपाचें. जर आमदाराक गोंयकार जाय गोंयकाराचे धंदे जाय जाल्यार तेणी आमच्या सायडीक रावपाचो. जर एज युज्युअल ताका जर आश्वासनां दिवन आपलें राजकारण करूंक जाय जाल्यार तेणी राजकारण करपाचें. आमी समर्थ ताका दाखोवपाक राजकारण जातलें काय ना तें बॅकग्रावंडाक आमदार फाटल्यान ना अशें न्हू की आमी तेच्या तोंडार सांगिना. ही गोश्ट तोंडार सांगपाक गेल्ली आमी आनी आयज तोंडारूच सांगता. जसे न्यू मोबाईल मार्केटाक की फोन करया म्हणटले म्हणटले पॉसिबल ना न्हू. सगळ्योच गोश्टी पॉसिबल ना. तुमी पळय हांगा टेक्नॉलॉजी म्हणून फाल्यां कितें सांगात जाल्यार आमदार इलेक्ट करून काडूं नाका. राजकारण आहा तें पाहिजे चलोवया म्हणून. ब्युरोक्रेट्स आहा जावं सरकार आहा ते आमी फाल्यां बटनाचेर चलोवया. फाल्यां आमदार इलेक्ट करून हाडचे न्हू. आमी एपार चलोवया. 40 आमदार एपा अंडर काडया आनी तेजेर चलोवया. पण कशें आहा टेक्नॉलॉजीच्या नांवार तुमी आमचे धंदे मारूंक वचो नाकात. फाल्यां नाल्यार गोंयची फीश मार्केटां उरल्या न्हू ती बंद जातली. फाल्यां तुमी एपाचेर नुस्तें हाडूंक सोदतले. टेक्नॉलॉजी आहा आमी सांगता की टेक्नॉलॉजी फिजिबल आहा ती आमी ऑलरेडी घेतलेली आहा. आमचे भुरगे खुबशे व्हॉट्सअपाचेर फेसबुकाचेर इंस्टाग्रामाचेर रावन बिझनस करता. आपूण वेबसायटीचेर करता. जी फिजिबल आहा ती टेक्नॉलॉजीचेर फिजिबल आहा सोगमो येता. जी फिजिबल ना ती टेक्नॉलॉजी आमी एडॉप्ट करूंक शकना. जर एपाचेर सरकार चलोवंक जाय न्हू फुडल्या 27 तेंच्यांनी कितें करपाचें एप बेस गव्हर्मेंट काडपाचो आनी आमदारांनी सगळ्यांनी घरा बसपाचें आनी वोटींग बी करपाचें ना. एप बेस गव्हर्मेंट 40 आमदार एपार करपाचें. कळ्ळें तुका? आमच्या एका फाल्यां दिल्ली कारण बेगा मेळपाय बंद जातली. कळटा तुमकां न्हू? फाल्यां कशें आहा राजकारण हें आमच्या पोटार जावंक ना आनी कोणी आमचें राजकारण हें आमच्या पोटार करपाचें न्हू. जर राजकारण आमच्या पोटार करता जाल्यार आमी तांकां राजकारण हें कितें तें दाखोवपाक समर्थ आहा. आनी पळय आमी जें कितें सांगलां न्हू दिस नॉट अ ड्रामा. कळ्ळें तुका? आमचें हें पर्सनल अटॅचमेंट आहा धंद्या वांगडा. जर हो इश्यू रिजॉल्व जायना नाल्यार आमी खरेंच आमदाराच्या दारार भीक मागपाक बसतले. आनी ते मिडियाक सांगता कित्याक मिडियान आमकां इतको वर्सां सपोर्ट केला. आमचो आवाज सरकारा मार्फत गोंया मार्फत मिडियान पावयला. सो जेन्ना आमी भीक मागपाक येतले न्हू जो इश्यू रिजॉल्व जालो जाल्यार तुमकां सांगून आमी हांगा येतले. तुमच्या सपोर्टार आमचो फुडलो मुवमेंट कितें चलता. आमकां डायरेक्टर ऑफ ट्रान्सपोर्टान एक रेट दिली. हितून ट्रान्सपन्सरी खंय येतली. गोवा मालसाकूय आमच्याच हेचेर हाडूंक जाय नाल्यार आमकां तरी तेंच्या हेचेर व्हरूंक जाय न्हू. आनी आमकां नाल्यार धंदोच ना न्हू काय. ट्रान्सपरन्सरी म्हणटा कसली ट्रान्सपरन्सरी म्हाका सांग पळोवया. कितें जाणा पळय आमचेर आतां एलिगेशनां कितें जावंक लागल्या कितें आमी ओव्हरचार्ज करता आमी तोंडान रेटी सांगता. पळय ह्यो रेटी ज्यो आमी सांगता न्हू तोंडान त्यो आमी ऑफिशियल गॅझेटाच्यो गव्हर्मेंटान आमकां दिल्या पळय त्यो रेटी सांगता आमी आमच्या तोंडान बेश्टेच कितें येयलें सगळें आमचे एका 2,000 सांगुया तेका 3,000 सांगुया तशें सांगिना आमी. जी रेट पॉयंट टू पॉयंट आमकां पळय गव्हर्मेंटान दिल्या न्हू ती रेट आमी कस्टमराक सांगतात. आनी हितून आतां कितें जालां पळय ते म्हणटा कितें तोंडान सांगता बिलां जाय जाल्यार आमी बील बुकूय गाडयेन दवरपाक रेडी आहा. आनी जर डिस्प्ले करूंक जाय न्हू गव्हर्मेंटान एक ऍप काडचें जेचेर पॉयंट टू पॉयंट रेटी आसतल्यो. म्हणजे वेबसायट काडची तेचेर पॉयंट टू पॉयंट रेटी आसतल्यो. त्यो जाय जाल्यार आमी तांकां जर मिटर नाका म्हणून आमी मिटर काडून सायडीक दवरता. जाय जाल्यार त्यो डिस्प्ले करता आमी. एक डिस्प्ले जाय जाल्यार आमचे एवरी ड्रायव्हर आमचो रेडी आहा गाडयेन आमचे डिस्प्ले एक लावपाक. सो पॉयंट दामलो हें दामलें काय तुका पॉयंट टू पॉयंट थंयसर रेट येतली. ही अमके तुका एअरपोर्ट वचोंक जाय दाबोलीम अमकी रेट. जर आगोंडा वचोंक जाय खंय वास्को वचोंक जाय मोपा वचोंक जाय तो ते पासून आमी करपाक रेडी आहा. हेका ट्रान्सफर बेश्टेच एग्रिगेटराक जॉयन जावपाचें तेच्या अंडर आमी सेल्फ एम्प्लॉयड आहा तेंच्या अंडर वचपाचें हें रॉंग. पण हे तुम्ही पयलींच तुमच्या भितर डिस्कस कित्याक करून पयलींच डिस्कस कित्याक करूं ना की आमची रेट जर 1,000 जाल्यार सगळ्यांनी 1,000 दवरपाचें 1200 जाल्यार 1200. कोणाचीच ना वयर सगळा रेट जाता फकत ती हे गोवा मायल्स येता पळय ते. आनी ते कित्याक जाता वयर सगळा रेट ते एअरपोर्टारसून भाडें घेवन हांगा येता. हांगासर आमच्या गांवांनी न्हिदता सायडीनी आनी 200-300 रुपया कमी करता. आनी ती तेंची 1200 रुपया रेट आहा पळय ती आमची थंयसर 1300 रुपया रेट आहा चडशी 1400 रुपया. सो आमी 200 रुपया एक्स्ट्रा कित्याक घेता. आमी वयता थंयसर ड्रॉप करता आनी बॅग येता. आमी थंय न्हिदाना तेंच्या भाशेन. ते हांगा आमच्या गांवांनी वयता थंय कोनशांनी न्हिदतात रावतात तेका लागून ते आनी वयल्यान ते डबल व्हरतात. एक भाडें घेवन येता आनी दुसरें भाडें घेवन वयता. आमी थंय करिना. आमी दुसऱ्याच्या पोटार पांय खोट मारिता दुसरो वचोन.
आमी तेंचो धंदो तेंकाच करून दिता, आमचो धंदो आमी करता. हे तो हे करिनात, हे आपूण भाडे घेवन येतात आनी आमच्या पोटार खोट मारतात आनी दुसरे भाडे घेवन परत वयतात. हेका लागून आमच्या भितर झगडी जाता आनी हेका लागून हो इशू वाडोवंक लागला. तो गव्हर्मेंटाचेर आमचे आनी एक इशू आहा कितें, हे पळय स्टेशन करतात पळय न्हू गांवांनी, तेंकाय मातशें आमी एप्लिकेशनां दिल्लेलीं आहा, कंप्लेनां दिल्लेलीं आहा. स्टेशन करतात पळय येवन गांवांनी आमी न्हिदतात, सगळे बुरशापणां करतात, सायडीन गाडयो ट्रॅफिकाक प्रॉब्लेम करतात, तेंचेरूय मातशी एक्शन जावंक जाय. सो बेश्टेच आमचेर गरजे भायर बेश्ट नाका जालेली एलिगेशन आमी ओव्हरचार्ज करीत ना. आनी कितें आमी म्हणटा, ओव्हरचार्ज तर कोण करता न्हू तेंचेर तुमी एक्शन घेया, आमकां कांयच पडोना. कोण ओव्हरचार्ज करता तेंचेर एक्शन घेवपाची.